काल गोंय विधानसभेच्या चर्चेच्या सत्रान आमचे फातोर्डा मतदारसंघाचे आमदार भौमानाधिक विजय सरदेसाय बाब आणि बाणावलीचे आमदार कॅप्टन वेंजी आणि बाकी सगळे जे युरी आलेमाव आसा आमचे विरोधी पक्ष नेते यांच्या नेतृत्वासकयल गोंयच्या विधानसभेतल्या आमदारांनी म्हादयच्या प्रश्नाचो गांभीर्यान विचार करून सरकाराक जाब विचारली. हांव ह्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता, कित्याक अशाच प्रकारची एकजूट दाखोवन आमी गोंयकारांनी म्हादयच्या प्रश्ना कडेन पळयले जाल्यार म्हाका दिसता की आमकां कांय प्रमाणान ह्या विशयाचे गांभीर्य कळ्ळां अशें आमी म्हणपाक शकता. हांव गांभीर्य कळ्ळां अशें म्हणटा कित्याक लागून जो मेरेन आमचे सत्ताधारी आनी विरोधी पक्षाचे नेते एकठांय येवचे ना आनी ह्या प्रश्नाचो कशा पद्दतीन सुटावो जातालो, कशा पद्दतीन गोंयची बाजू भक्कम जाताली ह्या नदरेंतल्यान एक जावचें ना, तो मेरेन आमचो प्रश्न हो असोच भिजत पडटालो. प्रुडंट मिडियाचे लौकीक शिलकार हांणी म्हाजी जी मुलाखत आसली ती नेरशे ह्या गांवांत ज्या वाठारांत कर्नाटकाचो भांडुरा प्रकल्प येवपाचो आसा त्या वाठारांतल्या जंगलांत आनी व्हाळान किंवा तो जो भांडुरा नालो आसा, सिंगूर नालो आसा, पाड नालो आसा, ह्या वाठारांत जी मुलाखत घेतली ती मुलाखत संदर्भा खातीर घेवन ह्या आमदारांनी सरकाराक स्पश्टीकरण विचारले. खरें म्हळ्यार कर्नाटकान कळसा प्रकल्पाचें काम जे आसा तें पुराय केल्लें आनी ही बाब जी आसा गोंयचे तेन्नाचे राज्यपाल जे आसले भारतवीर वांचू आनी तेन्नाचे मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्या अध्यक्षते खाली जी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कावन्सिलाची बैठक राजभवनार जाली त्या वेळार हांवें लक्षांत हाडून दिल्लें की कर्नाटकान उदक जें आसा तें कळसाचें उदक मलप्रभेन वळयलें. त्या वेळार जलसंपदा खात्यान सांगलें की तशें कितें घडोवंक ना, पण मुखेलमंत्र्यान तांकां आदेश दिलो की म्हाज्या वांगडा चला, पळोवणी करा आनी आपणाक अहवाल दिया. मागीर म्हाज्या वांगडा हे सगळे अधिकारी येयले तेन्ना तांकां दाखोवन दिलें की कशा पद्दतीन कर्नाटकान उदक वळोवन व्हेलां तें. आनी हे गजाल जी आसा तेची गंभीरपणान दखल घेवन तेन्ना गोवा सरकारान आपली याचिका आसा ती दाखल केली. त्याच्या उपरांत एकंदर म्हादय उदकाचें वांटप जें आसा तो निकाल जालो. त्या संदर्भात गोंय सरकारान विधानसभेन ठराव घेवन अभिनंदन केलें, पूण हांवें काही त्रुटी ज्यो आसा त्यो लक्षांत हाडून जेन्ना सरकाराच्या दिल्यो त्या वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा तेंच्यांनी ह्या संदर्भात पिटिशन जे आसा ते फायल करपाक गोंय सरकारच्या जलसंपदा खात्याक मार्गदर्शन केलें आनी त्याच्या उपरांत ह्यो याचिका आसा त्यो प्रलंबीत आसा. आयज मेरेन तेंची सुनावणी जावंक ना, पूण एकंदर एका म्हत्वाच्या बाबीचेर ह्या चॅनलान आनी तेंचे जे मुखेली जे आसा त्या सगळ्यांनी प्रयत्न करून ही जी स्टोरी बीग स्टोरी म्हणून प्रसारीत केली. ह्या सगळ्या टिमीची हांव अभिनंदन करता, कित्याक हो विशय तुमी आमच्या विधानसभे समोर हाडलो, हो विशय तुमी तमाम गोमंतक्यांक दाखयलो आनी हेतूंतल्यान गोंयची सद्या ह्या विशया वयली स्थिती कितें आसा, बाबा भांडुरा प्रकल्प जो आसा तेचें कामकाज जें आसा तें कशा पद्दतीन कर्नाटक सुरू केल्लें आसा तेंच्यांनी प्राथमीक कामकाज, म्हणजे आतां तेंच्यांनी मार्किंग जें आसा, सर्वे जे आसा हे पुराय केल्लें आसा. खंय धरण येतालें, खंय जलाशय येतालो, मागीर उदक कशें आमी वळयताले, म्हणजे कळसाचें उदक आनी भांडुराचें उदक कशा पद्दतीन आमी मलप्रभेन वळयताले, तेच्या खातीर जी पायपलायन आसा ती खंयच्यान येतली. आतां भीमगड अभयारण्य आसा त्या अभयारण्यांतल्या कांय वाठारांतल्यान ही पायपलायन येवपाची आसा. तर सगळे हे जे आसा हेचो आराखडो जो आसा तो तयार करप गरजेचो आसा. आनी ह्या संदर्भान कर्नाटकाक जेन्ना सेंट्रल वॉटर कमिशनाचे अप्रुवल मेळ्ळें, टॅक्निकल अप्रुवल मेळ्ळें, आतां ते वाट पळयता की आमकां एकदां वायल्ड लायफ एंगलान वन्यजीवाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी एनवायरमेंट क्लियरन्स म्हणजे पर्यावरणाच्या नदरेंतल्यान जेन्ना परवाने मेळटाले तेन्ना आमी हे उदक आसा ते वळोवन व्हरताले. खरें म्हणजे ज्या लोकांच्यो जमनी वयता त्या लोकांक तेंच्यांनी नोटीसी धाडलेल्यो आसा आनी हे कामकाज जे आसा पायपलायन जी आसा ती पायपलायन कशा पद्दतीन वयतली, त्या पायपलायनींग खातीर जो फॅब्रिकेशन युनिट आसा
ते तेंच्यांनी निर्से हांगा सुरू केल्लेले आसा. ही सगळी म्हायती जी आसा, इत्यंभू म्हायती जी आसा ही ह्या चॅनलाच्या टिमीन त्या थळाचेर वचून घेतली आनी गोंयकारांक दिली. तेका लागून हो विशय जो आसा हो विशय विधानसभेच्या पटलाचेर गाजलेलो आसा. हांव अशा प्रकारची लोक चळवळ जी आसा ह्या लोक चळवळी खातीर जेन्ना आमचे प्रिंट मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया जेन्ना योगदान करता तेन्ना त्या विशया कडेन न्याय जे आसा तो मेळपाची खात्री जी आसा ही निर्माण जाता. गोंयांत सध्या एक विशय जो आसा तो विशय म्हत्वाचो जावपाचो आसा. तो विशय म्हळ्यार आमच्या जलसंपदा खात्याचे जे अधीक्षक अभियंता आसा दिलीप नायक ते येता जुलैत रिटायर जावपाचे आसा. आता ते रिटायर जाल्या उपरांत सेवानिवृत्त जाल्या उपरांत म्हादय सेल जो आसा तेची जापसालदारकी घेतलो कोण हेचो सरकारान कितें विचार केला म्हाका दिसना. कारण आता ज्या पद्दतीन हो म्हादय सेल कार्यरत आसा गेली 2 वर्सां ते पळयल्यार अशें चित्र दिसता की गोंय सरकाराक ह्या विशयाचें गांभीर्य ना. कारण गेली कांय वर्सां हो विशय जो आसा म्हणजे 2018 जेन्ना म्हादय जलविवाद लवाद आसा तेंच्यांनी अंतिम निवाडो दिलो म्हादयच्या उदकाच्या वांटपा संदर्भात. त्याच्या उपरांत खरें म्हळ्यार ह्या विशयाच्या संदर्भात आमच्या सरकारान याचिका दाखल केल्यो. त्यो याचिका सर्वोच्च न्यायालयान त्याच परी लवादा कडेन आसा आनी आज मेरेन तेचेर सुनावणी जी आसा ही जावंक ना. आता ही सुनावणी जावंक ना म्हणटकूच हो विशय जो आसा तो येणाऱ्या कालखंडात कितलो गंभीर जावंक येता. मागीर जो निकाल लवादान दिल्लो आसा तो 2048 परतो लवाद त्या विशयाच्या संदर्भात बसताले आनी आमकां जे उदक दिल्लें आसा त्या उदकाचो वापर गोंय सरकार करता काय ना ह्या संदर्भात कितले प्रकल्प आसा ते चालीक लागलेले आसा ह्या सगळ्याची पळोवणी करताले. आनी मागीर कर्नाटक सरकार जे आसा जे आणखी उदक मेळपाक जाय कारण सुरवातीक कर्नाटक सरकार 7.56 TMC फीट उदक मेळपाक जाय म्हणून यत्न करताले आनी केंद्र सरकारच्या एका अधिकाऱ्यान सेवानिवृत्त जावच्या पयलीं 2000 ह्या वर्सा 2002 ह्या वर्सा तांकां तशा प्रकारची परवानगी दिल्ली. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेवन त्या वेळार मुखेलमंत्री जे आसले गोंयचे मनोहर पर्रीकर हे अटल बिहारी वाजपेयी कडेन गेले आनी त्या वेळार मागीर हे जे पत्र जे आसले 7.56 TMC फीट ऑफ उदक जे आसले ते वळोवपाचो तो प्रकल्प जो आसा तो बारगळ्याल्यान जमा जाल्लो आसा. आता लवादान 3.9 TMC फीट उदक जे आसा हे कळसा भांडुरा हलतरा सुर्ला ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान वळोवपा खातीर कर्नाटक सरकाराक परवानगी दिल्लेली आसा. 1.33 TMC फीट महाराष्ट्र सरकाराक वळोवपाक दिल्लेले आसा. आता ह्या संदर्भात फुडें सुनावणी जावपाची आसा. ज्या पद्दतीन ह्या विशया कडेन आमचे वकील जे आसा हे पळयतात आनी एकंदर पूर्ण हे जलसंपदा खातें ज्या पद्दतीन कार्य करता ते पळयल्यार म्हाका दिसता की हो विशय आमच्या सरकाराक गंभीरपणाचो जावंक ना. आनी दिलीप नायक जर सेवानिवृत्त जाले तांकां जर सेवा जी आसा तेंची सर्वीस आसा ते एक्सटेंशन जर दिवंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की परिस्थिती खूब गंभीर जातली. कित्याक गेल्या 2 वर्सांत सरकाराक लक्षात येवपाक जाय बाबा हो अधिकारी आसा हो सेवानिवृत्त जावपाचो आसा. आता तेची जागा घेवच्या खातीर तुमी पूर्व तयारी जी आसा ती करपाक जाय आसली की तशाच पद्दतीचो आणखी कांय जणांचो चमू जो आसा टीम जी आसा ही सरकारान डेव्हलप करपा खातीर यत्न करपाक जाय आसले. त्या खात्याचे जे जलसंपदा खात्याचे मंत्री आसा सुभाष बाब शिरोडकर हे एक बरे संवेदनशील व्यक्तिमत्व अशें आमी तांकां मानताले. तेंच्यांनी ह्या प्रश्नाचेर विचार करून ती पूर्व तयारी करपाक जाय आसली. मुखेलमंत्री जे आसा तेंच्यांनी ह्या संदर्भात गंभीर दखल घेवपाक जाय आसली. पूण सगळे शांत आसा आनी आतां हो अधिकारी जो आसा हो सेवानिवृत्त जावपाचो आसा. आमी विसरपाक जायना की गोंयांत SD सायनाक नांवाचे जेन्ना चीफ इंजिनियर आसले त्याच्या पयलीं ते सुप्रिटेंडंट इंजिनियर म्हणून काम करताले. त्या वेळार तेंच्या कडेन जबाबदारी येयली म्हादय मास्टर प्लान तयार करपाची आनी तेंच्यांनी खऱ्या रितीन गोंयच्या ह्या न्हंयांचें अस्तित्व राखचें
ह्या संदर्भात जी म्हायती आसा ती गोळा करपाचें काम जें आसा तें नेटान सुरू केलें आनी त्या वेळार एक अभियंता म्हणून जबाबदारी जी आसा ती दिलीप नायक हांच्यांनी आपल्या खांदार घेतली आनी तेन्नाच्यान जवळ जवळ 3 दशकां एक अभियंता जो आसा ह्या म्हादयच्या एकंदर विशया कडेन एकठांय जावन हे कार्य करीत आसा आनी त्या मनशाक सरकारान त्याचे सर्वीस एक्सटेंशन जे आसा हे दिवन तेका कसो फुडें व्यवस्थितपणान तो कार्य करतालो ह्या नदरेंतल्यान सशक्त करपाक जाय. ह्या नदरेंतल्यान आमी जर अपयशी जाले जाल्यार म्हाका दिसता की परिस्थिती आसा ती बिकट जाताली. हेच्या पयलीं 2 वर्सां जे कर्नाटक सरकारचे घरभेदी आमच्या कडेन असले तेंच्यांनी कर्नाटकाची बाजू कशी भक्कम जाताली. कारण हालींच प्रवाहाची जी प्राधिकरणाच्यो बैठको जाल्यो, जी बैठक मुंबय जावपाची ती बेंगलोर जाली आनी बेंगलोर जावन तेंच्यांनी ज्या पद्दतीन कार्य करपाक सुरवात केल्ली आसा आनी कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या ह्या प्रश्ना कडेन ज्या गंभीरपणान पळयतात त्या नदरेंतल्यान गोंयांत सर्वपक्षीय आमचे जे राजकारणी आसा तेंच्यांनी हो विशय जर आसा तो गंभीरपणान घेवन दिलीप नायक हांची आता सेवानिवृत्त जाल्या उपरांत बाबा फुडें कितें करताले आता तेंच्यांनी ती जबाबदारी घेवंक ना आनी आपूण सेवानिवृत्त जावपाचें थारायलें जाल्यार मागीर फुडें कितें करताले तुमी ह्या संदर्भात सरकारान गंभीर आसपाक जाय. म्हाका दिसता की आमी जर ह्या बाबतीन घाळपेणां केली जाल्यार येणाऱ्या कितल्याशा पिळग्यांचें नुकसान जातालें हें आमी विसरपाक जायना. आतां 3.9 TMC फीट उदकाचो प्रश्न जो आसा तो त्याच्या खातीर आमची लढाई जी आसा ती सुरू आसा कर्नाटकाक रोखपा खातीर, महाराष्ट्राक रोखपा खातीर. पूण येणाऱ्या कालखंडांत कितें वाडून दवरला गोंयच्या समोर त्या संदर्भात आमी जर पूर्व तयारी करपाक जर घाळपणां केली जाल्यार तिची कूड फळां जी आसा ती वर्तमान आनी भविश्याक मेळटली आनी लोकांचे भवितव्य जे आसा हे अंधकारमय जाताले हातून मातूय दुबाव ना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.